गौरीश परबामणकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. सीमेपायण मंगेशी फासात आडकून बिबट्याक दुर्दैवी मरण. मृत बिबट्याचो मंगेशी वाठारात आसलो वावर. म्हापशा मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ल्या एका चलयेचेर बलात्कार. पोलिसांनी परप्रांतीय आरोपीक केली अटक. मांद्रे उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी उदक जाता पिड्ड्यार. नळ सुक्यार, पायपलायनी फुटून रस्ते मात ओले. पेडणेचो जमीन आराखडो स्थगीत. पेडणेचो जमीन आराखडो दवरला स्थगीत. मुखेलमंत्री आनी केंद्रीय नेतृत्वाकडेन चर्चा करून घेतले फुडलो निर्णय, म्हणटा विश्वजीत राणे. वाळपय 70 जाल्ली जनता दरबार बरीच तापली. सगळ्यांच्यो समस्या सुटाव्यो करपाचे मंत्र्यान दिले आश्वासन. जुवारकाराकूच घेतलो पणजेची पे पार्किंगात. आयुक्तान दिली म्हायती. कॉन्ट्रॅक्ट प्रक्रियेचेर विरोधक नाखुश. आनी आतां खबरो विस्तारांत. सीमेपायण मंगेशी हांगासर फासात अडकून एका बिबट्याक दुर्दैवी मरण आयलें. ह्या बिबट्याचो फाटले कांय दिसा सावन मंगेशी आनी त्या वाठारांत वावर आशिल्लो म्हणून थळावे सांगतात. वन खात्याचे अधिकारी घटनास्थळाचेर वचून तांच्यांनी पंचनामो केला. मंगळारा सकाळी सीमेपायण मंगेशी फासा काडकून हे बिबट्याक मरण आयले. फाटले कांय दीस हो बिबटो मंगेशी आणि हेर वाठारात धुमाकूळ घालतालो म्हण थळावे सांगतात. ह्या बिबट्या वांगडा आनीकय खंय 3 बिबटे आसात. ह्या बिबट्यांनी खुबशा पाडकांचेर हल्लो केला म्हण थळावे सांगतात. 7-8 दीस जाले. तेजे पयलू तो येवन परत वेलंगां गेल्लो. वेलंगां तो कुत्र्याक खालो आनी एक पेडका खाल्ले आनी परत तो एवढीच्यान येयलो आनी आयज तो बाय हेका लागला. तेन्ना आनीकय आसा त्या चौगान कितले दिसताले ते पयलू फाटल्या दिसांनी. हो दुसरो आता. आणि घरवा किती हे गेला घरवा? हय म्हागेले 3 पाडचे खाल्ले गेल्ल्या वर्सा पयल्या वर्सा 2 वर्सांनी 2-1.5 वर्सांतले ते. आणि असा म्हणता तू? आनी आसा. हे रस्त्यान लोक मोठ्या प्रमाणात यो वच करतात. जर आनीकूय बिबटे थंय आसत जाल्यार रान खात्यान ते संबंधीत जतनाय घेवची म्हण सरपंच मागता. आतांच हांगा वाघ मेल्लो सापडलो. फाटल्या दिसांनी खूबसो वाघाचो एक थैमान जाल्लेल्या भशेन हांगा आशिल्ले. सगळ्याक आमकां पंचायत एरियेक लोक फोन करून सांगताले वाघ आसा कुत्रे कोण म्हणटा आपल्या गोरवां व्हेली कुत्र्या व्हेली अशें करून कशें कितें फॉरेस्टाक आमी लेटर केल्ले तशें फोनूय करून सांगलेले. तर बेगींतल्यान बेगीन फॉरेस्टान हांगा ह्या आमच्या लोकांक सेफ्टी खातीर पावलां उचलची. हांगा वरोस तो आमच्या मंगेशीच्यान फोंडेच्यान कुंडय पावता तेन्ना रातचे केन्नाय लोक हांगसरल्यान यो वच करीत आसता. तेन्ना हेजेर मातशें फॉरेस्टान लक्ष दिवन आमचे मातशे लोकां खातीर तेजी लक्ष दिवन तेंची सुटका करची. बिबटो फासा काडकून मेल्ल्याचे कळटना रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. गोमंतक टीव्ही खातीर सर्वेश पालकर. आता म्हापशेच्यान एक धक्कादायक अशी बातमी. मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ल्या एका चलयेचेर बलात्काराची दुर्दैवी घटना म्हापशा घडली. पोलिसांनी परप्रांतीय आरोपीक अटक केल्या. गोंयांत सध्या बलात्कार, खून, दरोडे, चोरयो सदच्योच जाल्यात. म्हापशा अशीच एक दुर्दैवी घडणूक घडल्या. मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ल्या एका 31 वर्साच्या चलयेचेर बलात्काराची घडणूक घडल्या. या प्रकरणात म्हापशे पोलिसांनी आरोपी 21 वर्साच्या विजय कश्मीरी हाका अटक केल्या. तो मूळ छत्तीसगडचो. आरोपीन चलयेक पान मसाला दिता म्हणून सांगून व्हेले आनी उपरांत एका रुमात व्हरून ताचेर बलात्कार केलो. म्हापशे पोलिसांनी हे प्रकरणात आरोपीक धरपा खातीर वेगवेगळ्यो टिमी केल्ल्यो. आरोपीचेर दिव्यांग कायद्या खाला वेगवेगळी कलमां लायल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
पेडणेचो जमीन आराखडो सद्याक स्थगीत दवरता. मुखेलमंत्री आणि केंद्रीय नेतृत्वा कडेन चर्चा करून ह्या आराखड्याचो फुडार थारायतले. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. गरज पडल्यार आपूण मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय फुडाऱ्यांक घेवन थळाव्या लोकांची भेट घेतलो अशें ताचें म्हणणें आसा. ह्या विशीं केंद्रीय गृह मंत्रालया कडेन चर्चाय केला. पंचायत आणि थळाव्या लोकांक काळखान दवरून आमकां खंयचीच गजाल करपाची ना अशें तांचें म्हणणें आसा. It is a very clear-cut decision that is being taken by me after discussing with the central leadership. आज सकाळी गृहमंत्रीकडे माझी चर्चा झाली आणि आमच्या पार्टीचे अध्यक्षकडे बी चर्चा झाली आणि आज सगळ्या कडल्यान की कित्याक की गैरसमज खंय तरी निर्माण करपाचो प्रयत्न चालू आहा आणि एक वेगळ्या तरेचे मिसअंडरस्टँडिंग चालू करपाचो लोकांमदी आणि लोकांमदी एक अस्वस्थता निर्माण करपाचो प्रयत्न चालू आहा. दयानंद सोपतेकडे चर्चा करून सगळे पंच सदस्याकडे चर्चा करून आणि केंद्र नेतृत्वाकडे चर्चा करून हांव बी वयतलो आयज सांजचो. आणि मेन म्हणजे कितें आसा आमकां घाई कसल्याच गोष्टी ना म्हणून कालूच सांगलेले आसा. एज ऑफ नाव आमचे जे कितें आमी जो पर्यंत आमी लोकां कडेन पावना टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की सगळ्या लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न तेंचे आसूंक जाय. पण आयजचे दिसा हो झोनिंग प्लॅन पेडणेचो आहा ते हांव अभ्यासान दवरता. हेजेर आनी कांय चर्चा करपाची गरज ना. हो प्लॅन आमी अभ्यासान दवरता. हे जे विचार जे जातले हेजेर फुडें हे केंद्र नेतृत्व आनी पार्टीचे लिडरशीप कडेन चर्चा करून फुडें जातले. गरज पडल्यार मुख्यमंत्री हांव आनी आमचे वयरचे नेतृत्व केंद्र नेतृत्व कडेन आमी बसून आमी कशें कितें लोकां मदीं वचूंक जाय आनी लोकां खातीर कितें करूंक जाय आनी कशें फुडें पावल आमकां घेवंक जाय ते वयल्यान ठरयले वयतले. आयजचे दिसा हो प्लॅन झोनिंग प्लॅन पेडणेचो आहा. हांव स्वता उलयला गृहमंत्री कडेन आनी हो प्लॅन जो आसा हो प्लॅन आमी आतां सध्या अभ्यासान दवरता. सोमारा वाळपय 70 आयोजीत जाल्लो जनता दरबार बरोच तापलो. मामलेदार कचेरेंत दिल्ल्यो फायली वेळार क्लियर जायनात. कचेरेंत गेल्यार कर्मचारी लेगीत आसनात अश्यो साबार कागाळी लोकांनी मंत्री सुभाष तशेंच आमदार देवया राणेच्या कानार घातल्यो. वाळपय बेकायदेशीर गजाली वाडल्यात. पुलिसांक हफ्ते पावतात ताका लागून ते कारवाय लेगीत करिनात असो आरोप थळाव्यांनी केला. आणि हे पोलिसांक हप्ते पावतात जुगार येतात एक पयलीं जाता आनी जुगाराक लागून जे खेळटा मागीर दुसरे दीस आमचे शेतांच्यो चोरयो करता जनता दरबारात आयिल्ल्या बायलांनी लेगीत आपले प्रश्न मांडले. ज्या ज्या येवजणे अंतर्गत पयशे येवपाचे उरल्यात ते बेगोबेग दितले अशेंय ह्या वेळार मंत्र्यान तांकां उतर दिलें. आयज वाळपय 70 मतदारसंघात खूप बरी उदरगत जाल्ली आसा. सरकारान खूप बऱ्यो साधन सुविधा तुमचे खातीर उपलब्ध केल्ल्यो आसात. ताचो पुरेपूर उपेग करात असो सल्लो समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान थळाव्यांक दिलो. तशेंच ह्या जनता दरबारात ज्यो समस्या मांडल्यात त्यो रोखड्योच सुटाव्यो जातल्यो अशें आश्वासन लेगीत मंत्र्यान ह्या वेळार दिलां. सरकाराची अनेक डिपार्टमेंटां बरे रितीन काम करपाक लागले आसात आनी ह्याच खातीर गोंयचें सरकार 3 फावटी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार तुमच्या ह्या सगळ्या एकमतीचेर तुमच्या विश्वासाचेर निर्माण जाल्लें आसा. आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे सदांच म्हणटात
डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री आणि डॉक्टर आमचे विश्वजित राणे आणि तुम्ही म्हणता की बाबा हे आपल्या सगळ्या डिपार्टमेंटातले एफिशियंट 1 नंबर 2 नंबर हे जे मंत्रिमंडळात आसात त्यांचे मार्गदर्शन आमकां अत्यंत बरे प्रमाणात मेळटा. म्हणजे प्रश्न एखाद्या वेळेस कोणाक दिसता की प्रश्न सुटचे ना दरबारांतल्यान जनता दरबारांतल्यान 100% प्रश्न सुटतले अशें आमी सांगपाक शकना. पूण कमीत कमी 50% लोकांक न्याय मेळचो ह्या दरबारांतल्यान आनी ताचे नंतर फॉलोअप जावन आनी 20-30% तातूंत एड जावचे आनी बाकीचे जे अनरिजॉल्वेबल आसात ते प्रश्न 20-30% उरले जाय कांय हरकत ना. पूण जर आमी सक्सेस म्हणटात मिनिमम 50% ऑफ युअर जेन्युइन इश्यूज शूड बी रिजॉल्व्ड इन दीस मिटींग. सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजेच्या पे पार्किंगेचे कॉन्ट्रॅक्ट परतून जुवारकाराक मेळ्ळा. हे कॉन्ट्रॅक्ट 3 वर्सां खातीर आसतले, पूण विरोधक मात ह्या कॉन्ट्रॅक्टाच्या प्रक्रियेचेर खोशी नात. दुसरे वटेन महापौराच्या कोंतान सुरेंद्र फुर्तादो खंय बेश्टोच बोवाळ करता ताच्या आड दक्षता खात्या कडेन कागाळ करपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. पणजेच्या पे पार्किंगा खातीर 2 जाणांनी निविदा दाखल केल्ल्यो. तातूंतल्या जुवारकाराक हे कंत्राट दिल्ल्याचे महापालिकेच्या आयुक्तान सांगले. See, the council corporation is accorded approval to sign this agreement with the contractor for a 3-year period starting from 15th of August 2023 till August 2026. The amount for this? 2.16 crores For 3 years. for 3 years. Yes. Which companies give the... Mr. Suman Zuarkar. Okay. To be continued. He has won the bid. He has been the highest bidder Okay. at the tendering process, which was done in July and August 2023. So his bid was the highest. He has won the. How many bidders? There were 2 bidders. 2 bidders. विरोधी नगरसेवक पे पार्किंगाच्या प्रक्रियेचेर खोशी नात. पे पार्किंगाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिवच्या आदी आमकां विश्वासात घेवपाक जाय आशिल्ले. तांचे कडेन भोवमात आसा ते कितेंय करपाक शकतात, पूण कंत्राट दिवच्या आदी आमच्या कानार ही गजाल घालपाक जाय आशिल्ली. पळयात ताचें म्हणणें. म्हणजे आम्ही ते टेंडर केले ते इस्टिमेट केलो म्हणजे ह्या स्लॉटाक कितक्यो गाडी आसतल्यो कितक्यो गाडीचो त्याचो इन्कम जातो त्या प्रमाणे आमी बेस प्रायस फिक्स केलो ऑन दॅट त्याच्या रिपोर्टा प्रमाणे. मागीर आमी तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट हाडलो आनी मागीर ताका पे पार्किंग दिलें. पे पार्किंग फॉर 3 years. त्याचो 3 years म्हणजे त्याचो तो जानेवारीन सोंपलो म्हणटकच ऑटोमॅटीक कमिशनरची ड्युटी हांगा पावर कसो आसा पावर सगळो वेस्टेड टू द कमिशनर. पंचायतीन कसो आसा पंचायतीन सरपंच आनी सेक्रेटरी आसा. हांगा तुका सगळो पावर कमिशनराचो आसा आनी कमिशनरान टायम टू टायम ही सगळी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करूंक जाय. एकटे कोणी डिसिजन घेवंक जायना. पूण आमी तिगांयनी लास्ट टायम आमी इश्यू रेज केलो की तुमी फॉर्मेलिटी करा. एमावंट आमी डिस्प्यूट करना. तुमी कितक्या एमावंटाक दिता तो एमावंट डिस्प्यूट फॉर्मेलिटी करा. कित्याक सगळें सारकें आसना. सगळ्यांचो टायम सदांच सारको आसना. फाल्यां कोणी गेलो विजिलन्सान घातली बाबा तुमी वॉट बेसीस ताका टेंडर दिलो तुमी एप्रुवलाक हाडलें काय ना. हें आमी त्याचो इश्यू रेज केलो आनी आज तेंच्यांनी मागीर जॉयलान सांगतो तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिला तो हांव पळयतालो कंडिशनाक पयलींच कितें काडून हाडलो? हे सगळे कमिशनरांचो रोल आसलो. कमिशनर गव्हर्मेंट हांगा कमिशनर कित्याक हें दवरता की मेयर जावं कावन्सिलर कितें रॉंग करचें न्ही आनी कितें रॉंग करता जाल्यार तो गायड करता. आमकां हेज्या पयलीं जे कमिशनर आसले ते गायड करताले कितें सांगताले आमकां अशें न्ही तशें न्ही. फॉर्मेलिटी सारकी इम्पॉर्टंट. फॉर्मेलिटी शिवाय तूं कोण कांय करूं शकना. दुसरे वटेन महापौर रोहित मोन्सेरातान आपली बाजू लावन धरल्या. विरोधी नगरसेवकांनी पे पार्किंगा विशीं केल्लो आरोप सामको फटीचो खंय. निविदा प्रक्रिया विरोधी नगरसेवकांक विश्वासात घेवन केल्ल्याचे महापौर सांगता. Between us and him, he actually is the most corrupt mayor that we have ever seen, and it's because nobody highlighted it that nobody knew. Now, because he started interfering with all of our work and the good job that we tried to do in Panjim also now, no, I don't think it is time for us to keep quiet. All the details will come out now. I will appoint an internal officer. And I'm writing to Vigilance and the UD department. I like how he has written to the minister to ask the minister to take action against us. I hope the minister does the same thing against him also. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मांद्रे वाठारांत एका वाटेन उदका खातीर वळवळे जाल्यार दुसरे वटेन पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी. मांद्रे वाठारांत जायते कडेन अश्यो उदकाच्यो पायपलायनी फुटल्यात. थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन ह्या विशीं कागाळ करून पासून कांयच उपयोग ना. गोंयांत फकत गिमातूच न्ही जाल्यार पावसांत लेगीत उदकाचो उणाव आसता. मांद्रे तर उदकाची सामकीच कमी. एके वटेन अशें चित्र आसतना दुसरे वटेन मांद्रे पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी चालू आसा. मांद्र्या, आशवे, मोरजे चर्ची कडेन तुये, सोणये, सावंतवाडो ह्या वाठारांत उदका खातीर सध्या लोकांचे हाल. हांव एक सांगूंक सोदता की PWD खात्याचो
पाणी सप्लाय वॉटर सप्लाय करता ते त्यांचो इतको कारभार गलथान जाल्लो हा की जे पायपलायनी फुटल्या ते पायपलायनी फुटल्या ते तांकां पळोवपाक टायम ना. सावंतवाड्या 2 कडेन फुटल्या आणि फुडें आशव्या फुटल्या. सावंतवाड्या 2 कडेन फुटल्या आणि ती लोकांक पाणी कितक्या मागता वता इल्ल्या थेंब पाणी येता आणि सारकी सप्लाय मेळना. त्या वक्तार ह्या PWD खात्यान वॉटर सप्लायन त्या आसा तेणी मातशी दखल घेवची आमची नागरिकांची आणि जो आउटलेट आमकां सावंतवाड्या दवरलेलो आसा टँकरी भरपाक त्या हेतला निकून खंय तरी दुसरे कडेन व्हरता. कित्याक आमकां हें प्रेशर पाणयाचो मेळना ना, अजिबात प्रेशर मेळना ना. ही म्हाजी नम्र विनंती आहा. मांद्रे वाठारात जायत्या ठिकाणी उदकाची पायपलायन फुटोवन दिसादीस हजारो लिटर उदक वाया जात असल्याचे चित्र दिसून येता. फाटल्या 2 दिसां पयलीं आशवे मांद्रे चर्च वाठारात अशीच एक जलवाहिनी तुटून जायते उदक वाया जात आसा. ताचेर भौशीक बांदकाम खातें उदका विभागान दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान जायते उदक भायर वयता आणि तेचे खातीर लोकांक उदक मेळना. पेडणे वाठारांतल्या जायत्या जनतेक उदका खातीर धांवपळ करची पडटा. केन्ना केन्ना अधिकाऱ्यांक घेराव घालचे पडटा, मोर्चे व्हरचे पडटात, पूण उदकाची जाय तशी सोय जायना. निवृत्ती शिरोडकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या धरणांनी फावो तितलें उदक आसा, पूण पिवपाक आनी शेताच्या वापरा खातीर उदकाचें नियोजन करपा खातीर उदका स्त्रोत खातें धरणाचेर पेंच घालपाक सोदिनात. देखून हेर न्हंयतल्यान पिवपाच्या उदकाची वेवस्था करतले अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. महाराष्ट्र सरकार तिळारी कॅनलाचे काम 15 ऑक्टोबरा सावन हातात घेतले. देखून उत्तर गोंय कांय प्रकरणात उदकाचो उणाव भासतलो, पूण अंजुणे आनी अस्नोडा प्रकल्पांतल्यान तांची पर्यायी वेवस्था करतले अशें मंत्र्यान सांगले. राज्यात 100 बंधारे बांदपाची मोख सरकारान दवरल्या. तातूंतले 40 बंधाऱ्याचे काम हातान घेतला अशें मंत्री शिरोडकरान सांगले. मंत्र्यान खांडेपार बंधाऱ्याचे उलोवप केले. बंधाऱ्या आड आंदोलन करपी थळाव्यांची सरकाराक समजूत काडटले. उदक हे गरजेचे हे थळाव्यांनी समजून घेवपाक जाय. म्हाका दिसता थळावे समजून घेतले आणि हो विरोध फाटी घेतले, मंत्र्यान सांगले. आता पावस जो पडला पळय तो बरो पडिल्लो आसा म्हजे हिसपान आणि इवन शेतकऱ्यांक सुद्दां ताजो भरपूर फायदो जाल्लो आसा. आतां विशय जो आसा तो मुखाल्ले सिजना संबंदी लोकांक पिवपा खातीर उदक आणि शेतकऱ्यांक शेती खातीर उदक, बागायती खातीर बी उदक, आनी त्या नुसार ताजें नियोजन करपाचें थारायल्लें आसा. अंदू तिळारी कॅनल जे आसा ते तिळारी कॅनलाचें काम रिपेर वर्क जे आसा पळय न्ही ते तेवढ्याच्यान महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान घेवपाक केल्लें आसा. गोंयच्या सरकारान तांकां मान्यता दिल्ली आसा. कारण कितें आसा हे कॅनल जाल्यार जवळ जवळ 30 वर्सां मायज जाली आनी त्यामुळे तांची डागडुजी करप किंवा रिपेर करप हें सामकें नेमान आयलेंच आणि त्यानुसार तांचे रिपेरिंग वर्क जे आसा पळय न्ही ते 15 ऑक्टोबर पासून सुरू जातले. त्यामुळे नॉर्थ गोवाक मातशी उदका संबंदी थोडीशी अडचण वयर सकयल जावंक शकता. पण त्या संबंधी सुद्दां आमी अस्नोडा आणि अंजुणे आनीक आमचे ह्या दोन भागांतल्यान आमी उदक जे आसा पळय न्ही ते मॅनेजमेंट करून पळयतात, जेणे करून लोकांक हांगसर नॉर्थ गोवाक त्रास जावचे नाशिल्ले. आतां बांदप म्हटल्यार बरोबर पर्टिक्युलर सीजन जाय पडटा, ड्राय स्पेल, त्या वेळार ते बांदपाक मेळटा. तर म्हजे हिसपान ओन आमी एक सादारणशे 40-50 बांदपाक पळयतले आणि डिसेंबर म्हटल्यार फुडलो एप्रील मे जो आसा पळय न्ही तो पर्यंत आमी सादारणशे 100चे टार्गेट दवरलो. 100 सुमार. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. फाटल्या कांय दिसां सावन म्हयन्या जाले नावेली चर्ची भायर पार्क केल्ल्या दुचाकींतल्यान सामान चोरपाचे प्रकार चालू आशिल्ले. CCTV कॅमेराचेर कैद जावन लेगीत पुलिसांनी कसलीच कारवाय करूंक ना असो थळाव्यांचो आरोप आसा. निमणे सोमारा सकाळी ह्या चोरांक रंगे हात धरपाक नावेलेच्या थळाव्यांक येस आयले. चोरांक मडगांव पुलिसांनी अटक केल्या आणि फुडलो तपास चालू आसा. चोर आसलो एक घरांतलो चोर येयल्लो तेणें ओपन करून कोणें बॅगान लास्ट टायम मुगे देखून चोन वयलो. हा मुगे बॅगान दिले मुगे बॅगू घेवन हांव फंक्शन आयलो कोणी मुगे बॅगू चोन वयला आख्खें. तुमगे घरात साय आसली, लायसन्स आहले, पयशे आहले 10,000 मुगे बॅगू वयले आख्खे चोनूच. आनी मागीर पुलीस कंप्लेंट बी केलो हांवें. पुलिसान येयलोले हिंगा म्हणल्यार पुलिसान मेळनाय ते कोण. पण आज परत ओपन केला तेंगा आतां कोण जाय एक जातलें तेणें एक मोबायल आसा तें चोयलें
ओपन करता सगळे आधी कोणाय बायक ओपन केलेले त्याने आणि आता कोणाय बायकांचे पोस्टान घेऊन गेले आणि आता त्याचे चेडे आसले खंय बराबर तो जाणटेलो ते बॉंग सोडा तो जाणटे म्हणून तो जाणटे न्हू जाणटे एकलो सांगता मेंटल जाल्यार चोरपा बरकोट्या लोकांगे चोरपा बरकोट्या आमकां कितें त्रास पडटा आमच्या आमकां पोस्ट करून आमी पोस्ट जोडटा आमगे लोकांगे बायकांचो दुकान व्हरप ना कितें तेका कितल्यो चाय आहलेलो आतां चायान भांडलो आहलेले चायांचे पुलिसान वयता काय वय आणि आपल्या पुलीस सोडटाले पुलीस केसा फायट करताले ते सदां कोण खंय ते फाटल्या दिसांनी दिन सोडलो एके देखून चड आयला हिंगा मिसा आयलो पण तेके देखून 5 चड आयली स्मगले तशें 2 म्हयने पयले आमी आयलोले 8-15च्या आनी माय बायकां मोबायलांनी बस धरल्याली तुजे ATM कार्ड लायसन्स आहलोलें मागीर आमी सासोन येयल्या भायर सरल्या मागीर मोबायल ना बसूय ना मागीर हांव बेगीन फुटेज तोपा धांवलें कोण येयलो काय चोयली थिंगा चोयले कंप्लेंट केलें वचोन पुलिसां वचोन कंप्लेंट केलें FIR केलें पुलीस येयले फुटेजी घेयली पुलिसांनी आनी मागीर दाखयल्या मागीर CC कॅमेराचेर चोयली तांकां दवरला पुलिसांन धरून हाडून बायकी नंबर बायक बीन हाडली आहलो ती पण एश कोन कंप्लेंट केलें चोयताय पूण आयज मेरेन ना 2 म्हयने जाले जुलय 29 म्हयने चोरी जालोली सो आयज देखून ती कांय खबर ना पयशे विटनस सोदताय मनशां आम विटनस नासतना आमच्यान विटनसा हें करूंक जायना पुलिसांनी इगोजी आहलोली फुटेज दिलोली पूण तें कितें मोठाय काडटे दिसता कोणा पोल आहलें पूण आतां ती कांय खबर ना आजून केस चालू आहली पूण आतां ते कितें सांगताय तें खबर ना मनशां दिवपा जाय तेमी कितें आहा ते लोकांक सगळें अलर्ट मेसेज कित्याक मिसा येताय चोरून आमचोय बावाट ते लोकां उडयताय मनशां आमी मिसा गेलो बरें जालें म्हणून पूण तेश न्हू तें आमी जेजूचे बावाट जाताय आमी मिसा येताय मिसा येताय तांकां म्हणजे कोणें मोबायल बायक दवरपा जायना बेल दिता आनी सोटा हिंचाल्या ते कितें म्हणटा आमी पुलिसां दवरला चोरां दवरला न्यूज पेपराचेरूय येयला म्हणजे अशें नावेलीन चोर जालें पूण चोरां दवरला तें दाखयलां पयशे मेळनाय ते अजून दाखयलां आनी मागीर मेळनाय सिंचली सांगोन म्हळ्यार मागीर 1900 दिरम्स आहले प्लस कॅश आहली आनी प्लस लायसन्स इलेक्शन कार्ड हे जे ATM कार्ड आहलोलें मोबायल आहलोलो कोणता येवन पायना पूण केन्ना एमर्जन्सी आसता भुरग्यांक गेले आमकां भुरग्यां पावप आयलो कडेन कितें आमी घेवन वचपा आसता आमी हावज वायफ आमकां पचोन येवचोन पूण चोरांगे चान्स म्हळ्यार तेम तेश कोन लोकांगे तो लोकून करूंक जायनाय न्हू शेक धन्यांनी शेक धोरणाचेर एकवटात रावपाक जाय असो उलो बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगासान मारला एकवटात रावंक नाशिल्ल्यान शेक धन्यां मदीं फूट पडल्या ह्या विशयाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन चर्चा लेगीत केल्ली पूण आपल्याक ह्या विशीं कांयच खबर ना पर्यटन मंत्री हरशीं बडायो मारता पूण शेक धोरणाचो विशय कित्याक जाग्यार घालना असो वेन्झीचो प्रश्न आसा प्रॉब्लम इज आय थिंक गोंयकारांक खंय काय मरे युनिटी करपाची गरज आहा समवेर वी हॅव टू ऑल युनायट that unity is not happening and that misunderstanding is happening and everybody is getting divided and then finally what is the outcome of this? Finally the outcome is that the shacks have not started. We are having international beach volleyball, shacks are not there. जितलो हुई लोक 3000-4000 लोक जर तर वारक पावलो जाल्यार वारक जेवण आसपा जाय न्हू लोकां दिवपाक हॉटेल बोल्ली सायडीन सगळी होम स्टेज आहाय त्यो बोल्ल्यो रेस्टॉरंट आसपा जाय न्हू दिवपाक शेक आसपा जाय You see, we are lacking no somewhere. Who should have sorted out this? आज सरकारान हुई काय चिंतपा जाय की तुगे नॅशनल गेम्स आहा पीपल आर गोइंग टू कम दे शूड बी शेक्स जेवपा मेळपा जाय न्हू लोकांक हुई काय सरकार म्हणून चिंतता आनी मागीर हे सगळें जाता हो कोटा वयता तो वयता कित्याक लोक दुखलो म्हणटरी मरे मागीर कितें जाता ओनली सोर्सीस कोर्ट बट तें सोल्युशन कोर्टान गेलो म्हणटरी सगळी डिले आनी जाल न्हू ही पॉलिसी जरी तरी लास्ट टायम जेन्ना आमकां खबर आशिल्ली तेन्ना जरी तरी आमी डिस्कस करून by the time February, March this year जरी तरी आम्ही केले then I think would have been a better adjust time. Now today we are in October एक शेक ना लोक कितलो आता येऊन परत येतात जेवण ना where is the business is going to die off like this कोणा लागून इगो प्रॉब्लेम्स उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत मडगांव SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केटात सकाळच्या 10 वरां उपरांत नुस्तें विक्रेत्यांक नुस्तें विकपाक बंदी आसा ह्या आदेशाक लागून थळाव्या नुस्तेकारांक त्रास सोंसचे पडटात अशें काँग्रेस फुडारी एल्वीस गोमसान सांगला ह्या सगळ्या कोफुसांवाक लागून सरकारी एजन्सीज एका जापसालदार आसात अशें तांचें म्हणणें आसा कोर्टाच्या नांवान सगळी बेकायदेशीरपणां लिपोवपाचो यत्न चल्ला अशें एल्वीस गोमसाचें म्हणणें SGPDA म्हणटा ते फीश मार्केट होलसेल हे आतां न्यूजान आसा ह्या दिसांनी आनीक कित्याक चड करून न्यूजान आसा की लोकल जे आमचे फिशरमॅन आसा
आणि ज्यांच्या खातीर ओरिजिनली जर हिस्ट्री काडीत हे होलसेल मार्केट त्यांच्या खातीरच त्यांना बांदिल्लें आणि स्लोली ताका वळण आयलें आणि ते आतां ट्रेडर आपले सगळो कॅप्चर करून बसले आणि ते लोकल सफर जाता असो जनरल लोकांचो व्यू आसा आणि म्हाकाय दिसता दॅट इज करेक्ट. हितून भितर हायकोर्टाचें नांव ओडटा ते कोणूय सांगता हायकोर्टान सांगलां बारीक पळयलें जाल्यार हायकोर्टाच्या पिटिशनान फक्त ह्या मार्केटाची साफ सफाई बद्दल हें पिटिशन चलतलें. ह्या मार्केटान आतां आमी हांगा उबे आसतना सुद्दां जो वास येता तो एक नॉर्मल मनीस घेवंक शकचो ना. ताका यूज आसा देन दॅट इज अनदर मॅटर. हांगा पळयलें जाल्यार इट इज ओन्ली फिल्थ. म्हाका याद आसा आमचो एक कुंकळकार कबीर मोरायस म्हणटा ताणें एक फाटी व्हिडिओ केल्लो दॅट दीस इज समथींग म्हणजे नॉट फिट फॉर ह्युमन कन्झम्पशन म्हणून. बी दॅट एज इट मे आतां सद्या जी परिस्थिती आसा म्हाका एक सांगपाक जाय प्रश्न जो निर्माण केला तो कोणेच करूंक ना. हे आमचे सरकार आणि सरकाराच्यो एजन्सीज ज्यो आसा ताणें केला. कितल्यो एजन्सीज आसा पळया PDA आसा SGPDA मारगांव म्युनिसिपालिटी आसा 2 जाल्यो तुजे FDA आसा 3 जाल्यो तुजो कलेक्टर आसा 4 जाले तुजे डेप्युटी कलेक्टर आसा कितलेच डेप्युटी कलेक्टर आसतले कितलेच एडिशनल कलेक्टर आसतले 6 जाल्यो. मागीर तुजे वेट्स एंड मेजर्स आसा मागीर तुजे फिशरीज आसा आनी कितलेच उरले आसतले. आता इतल्यो एजन्सीज जेन्ना सरकाराच्यो आसा संबंधीत आनी प्रश्न सुटावो जायना. इन अदर वर्ड्स प्रश्न ना आनी प्रॉब्लेमां ना ती निर्माण करपी ह्यो सगळ्यो एजन्सीज. सो नोबडी इज रेडी टू टेक ओनरशीप ऑफ दीस. हो ताजेर घालता तो ताजेर घालता म्हणून ही प्रॉब्लेमां जाता. दीस इज अ शियर इनकॉम्पिटन्स ऑफ दीस होल मशिनरी अंड द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. नाजाल्यार ही प्रॉब्लेमां जावचीच नासली. आमी पळयलां हेच्या पयलीं. ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमचे